नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश पुरवामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। डिलिमिटेशन कमिशन स्थापन करपाक केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतले थाराव। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे गोयच्या एसटी शिष्टमंडळाक आश्वासन। आमदार क्रूज आणि फ्रेडी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वयल्यान करता वाद। जमिनीचो धनी मेहबूब माकंदराचो आरोप। कंत्राटी तत्वाचेर ईएसआयच्या 40 कर्मचाऱ्यांची जातली नियुक्ती। लिलाव जाल्ल्या खण ब्लॉकां खातीर वेदांता वांगडा सरकार करतलो करार। मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुखेलमंत्र्यान घेतलो निर्णय। 165 कोटी रुपयाची थकबाकी बाकी असताना वेदांताक निर्यात परवानो दिलोच कसो। काँग्रेसीचो खण संचालनालयाचेर धडक मोर्चा। बेरेस्तारा मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात मांडवी न्हंयेत शेवटून पडिल्ल्या जावेदाचो सोद दुसऱ्याय दिसा चालूच। काँग्रेस आणि आपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांची जाली बसका। 6 राज्यांचे सीट शेअरिंगेचेर चर्चा आशिल्ली सुरू। फुडल्या 2 दिसांत जातलो निर्णय। आप फुडारी वाल्मिकी नायकाचे म्हणणे। गोंयांत दिसात दीस वाडपी अपघाता वयल्यान काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचो पेटयला फार। वाडट्या अपघाताचेर नियंत्रण हाडिना जाल्यार वतले कोर्टान। आमदार कार्लोसाची शिटकावणी। अपघात जावपी 12 ब्लॅक स्पॉट सारके करपाचे काम सुरू। येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या माहिती। आणि आता खबरो विस्तारांत। राजकीय आरक्षण नाशिल्ल्यान गोयच्या एसटी समाजाचेर फाटल्या 20 वर्सां सावन अन्याय जाला। येता त्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करपा खातीर थाराव घेतले अशें आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें आश्वासन दिलां। जाल्यार आदलो उपमुख्यमंत्री आनी एसटी समाजाचो फुडारी बाबू कवळेकार हाणें शाह हांच्या आश्वासनाचें स्वागत केलां। आयज तुम्ही जे शिष्टमंडळ गेला एसटींक जे राजकीय आरक्षण जाय म्हणून जे थंय आयज आमी जेसीबी भेट जाली तांणी आमकां ती म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे अशें कळ्ळें की तांणी ते डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करपा खातीर फुडल्या कॅबिनेटान एक ठराव घेता अशें सांगलां। हें सारकें आहा? सारकें ताबडतोब ते कॅबिनेटी भितर आमी घेवन आमी ते जी मागणी आसा आमी हे करतले। 27 हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन 27 सामकें ठामपणान सांगलें आसा आनी तेज्या पयलीं सुद्दां समजा कसलें इलेक्शन जाल्यार सुद्दां लागू जातलें अशें पद्दतीन स्पश्ट उतरांनी आमच्या सांगलें आसा। आनी हें म्हणलां की सीएमांनी हे ऑलरेडी पयलीं डिमांड ऑलरेडी पयलीं आपल्यान डिस्कस केला। सीएमान आग्रह धरला की हें जावपाक जाय म्हणून सीएम ऑलरेडी उलयल्लें आसा अशें तेणें मेन्शन केलें आनी हे आपण ताबडतोब कॅबिनेटीक घेता हें सांगलां। तेजे भायर तुका आनी एक म्हायती दिवपाची म्हणजे आनीक सांगलें की तेन्ना सीएमांनी आनी आमच्या पार्टी अध्यक्षांनी हें म्हणलें की आमचे हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालेंच त्याच बरोबर धनगराचो प्रश्न जो आसा तो सगळे सोपस्कार कंप्लीट जाल्या आणि ती एक कम्युनिटी उरल्या तांकां तेंचे अन्याय जाल्लो आसा तांकां इन्क्लूड करपा जाय हे सीएमांनी मुद्दम आग्रह केलो की तेन्ना ते तेणी बरें करून मांडलें आसा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे एसटी खातीर जे ऑलरेडी इन्क्लूड आसात ते आनी धनगरांच्या बद्दलूय जे इन्क्लूड करपा खातीरय ऑलरेडी सगळे सोपस्कार पूर्ण जाले। ह्या सीएमांनी नोंदणी हाडले आनी ते सुद्दां तेमी हें केलां ती पॉझिटिव्ह हे दिल्लें आसा। गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळचे अशी मागणी 6 वर्सां सावन जाताली। आयज हीच मागणी घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षताये खाला गोयचे एसटी लिडर्सांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली आणि ह्या वेळार एक व्हड आश्वासन तांकां आणि महत्वाचें आश्वासन ह्या वेळार गृहमंत्री अमित शाह हांच्या कडल्यान मेळ्ळां। ते म्हटले नेक्स्ट कॅबिनेट ते म्हटल्यार नेक्स्ट कॅबिनेट मिटिंगेन एक डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करचे गोयच्या एसटी खातीर हो ठराव ते घेतले अशें आश्वासन तांकां गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिला। विथ कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे, हांव रश्मी नरसे जोसलकर। आमदार क्रूज सिल्वा आणि फ्रेडी त्रावासो हे गांवकारांक भडकयतात।
छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपा खातीर सगळी कागदपत्रां कायदेशीर आसात, तशेंच स्व इच्छेन आपणे हो जागो पुतळो उबारपा खातीर दिला अशी माहिती पुतळो उबारिल्ल्या सुवातीचो धनी मेहबूब मकंदर हाणें सांगला. सावसृष्टी नगरांत जे वातावरण जो जाल्लो तेन्ना म्हाका एक फोन आयलो. आपूण म्हाका फोन केलो आनंदान की हांगा तुजे ओनरशीप डॉक्युमेंट्सा खातीर क्रूज MLA हांगा आयिल्लो आहा म्हणून. तर हांव थंय पावलो उपरांत कितें जालें, क्रूज जो MLA आशिल्लो ताणें म्हाका विचारपाक लागलो तुगेले डॉक्युमेंट्स दाखय. मागीर हांवें ताका सगळे म्हागेले प्रॉपर्टी टायटल डॉक्युमेंट्स सगळे दाखयले आनी म्हणपाक लागलो तूं हांगा हिल कटींग करता म्हणपाक लागलो. हांवें सांगलें हांगा हिल कटींग हांव करना, तूं जाय जाल्यार तुगेले 2 मनीस हांगा दवर आनी पळय आमी हिल कटींग करता प्लॉट क्लिनींग करता तो. ताका सगळे डॉक्युमेंट दाखवा आसतना ताणें हो सगळो वातावरण टायट करून दवरला. आनी मेन म्हणल्यार टेनंटाचो इशू म्हणटा न्ही, टेनंटान आमकां एफिडेविट कम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 2 म्हयने पयलीं दिली. एफिडेविट कम नो ऑब्जेक्शन विथ प्लाना सकट तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टेनंटाचो आमचे कडेन आहा. तर हांवें सगळे डॉक्युमेंट्स क्रूज सिल्वाक तेन्ना थंय दाखयले हांवें. तो कसोच एग्री जावपाक रेडी ना. मागीर म्हणपाक लागलो आपल्याक शिवाजी महाराजाची मुर्ती बसोवपाक कांय टेन्शन ना, आपलो कांय ऑब्जेक्शन ना म्हणपाक लागलो. पूण कितें करता तें लिगल कर म्हणपाक लागलो. हांवें सांगलें लिगल करपा खातीर आमकां परमिशन कोण दिता तूंच सांग म्हणून सांगलें हांवें. मागीर म्हणपाक लागलो पंचायती कडेन परमिशन घे, पूण पंचायतीन आमकां कांयच रिस्पॉन्स दिवंक ना. ताका लागून आमी ते प्लिंथ 3x3 तो प्लिंथ जो आमी मागिल्लो तेजेर आमी कांयच करूं ना. आमी ऑलरेडी जो टेम्पररी स्ट्रक्चर जो थंय आहा थंय आमी थंय स्थापीत केला शिवाजी महाराजांनी. हेतूंत 2च मनीस आसा, फ्रेडी आनी क्रूज, आमदार थंयसरले स्थानीक. हे दोगांयनी मेळोन लोकांक भडकयलो, सगळ्या बारीक समाजाच्या लोकांक उबो केलो. म्हणपाक लागले की आमी डिस्ट्रक्चर करपाक येयल्यात, आख्खे नाश करपाक येयले आमच्या वाड्याचे. तर हांव सगळ्या लोकां लागीं मागतां, आमी तुमकां सगळ्याच्या फुड्यान, कलेक्टराच्या फुड्यान, PIच्या फुड्यान, DYSPच्या फुड्यान सगळे डॉक्युमेंट्स प्रोवायड केल्ले, तरी पूण तुमी एक खंयचो इश्यू काडपाक लागले. ताका लागून हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, जे आयज पॉलिटिशियन जेमी म्हणला शिवाजी महाराजाच्या नांवान आमी प्लॉटिंग करपाक सोदता, डेव्हलपमेंट करपाक सोदता, तेच मनीस PFIचे एजंट्स घेवन आपल्याच्या घराक आसताले. तेच मनीस तेच PFI एजंटाक बळावो दिताले. तेच मनीस जो म्हणपी तेमकां फायनान्स करून ते तेमकां वयर वाडयले. आनी जेन्ना आमी कितें करपाक वयता देवाचें कार्य अशें आमचे हितूंक आमचो शिवाजी महाराज देव, जे हें कार्य करपाक आमी फुडें सरले तेन्ना आमची नांवां पिड्ड्यार करपाक लागले. 15 वर्सां सावन चड रोजदारीचेर आशिल्ल्या 40 ESI कामगारांची कॉन्ट्रॅक्टी तत्वाचेर नियुक्ती करतले. दिवचल तालुक्यांत लिलाव जाल्ल्या खण ब्लॉका खातीर वेदांता वांगडा सरकार खण उदरगत आनी उत्पादन करार करतले. तशेंच विकसीत भारत अंतर्गत मंत्र्याचे 27 फेब्रुवारी सावन पंचायत चलो अभियान 12 मंत्री वतले वेगवेगळ्या तालुक्याच्या दौऱ्यार अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुखेलमंत्र्यान हो निर्णय घेतलो. तशेंच आनीक कांय म्हत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळांत जाले. ESIचे पार्ट टायम्स वर्कर्स आशिल्ले लॉंग टर्म तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेतल्या. दॅट इज फॉर द एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 15 years दे आर वर्किंग ऑन एज अ पार्ट टायमर म्हणून. तांकां बेनिफीट तांची सॅलरी तांकां वाडून मेळटली न्ही. एप्रॉक्सिमेटली 40 पार्ट टायम एम्प्लॉईज वर दे आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट फॉर द 20 years. एटलिस्ट कशा खबर आहा तांकां न्याय दिवपा खातीर तांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर केल्या, जेणे करून तेंची सॅलरी जी आहा पळय न्ही रे ही तांकां पयलीं 15,000 बीन मेळटाली ती तांकां आतां निदान 25,000 तरी वयतले ते. दॅट इज अ मेजर डिसिजन. वी आर सायनिंग द मायन डेव्हलपमेंट एंड द प्रोडक्शन एग्रीमेंट, MDPA एंड द मायनिंग लीज डीड एप्रुवल. वेदांता पयलीं आमी जें ऑप्शन केल्लें तेजो आज आमी पयलो MDPA सायन करता, मायन डेव्हलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट विथ द वेदांता गोवा. तेंच्यांनी आपले सगळे इट इज अन सायनिंग ऑफ द एग्रीमेंट विथ दॅट कंपनी.
जे लीज तांकां मेळ्ळो पळय एग्रीमेंट सायन करपाक ऑप्शनांतल्यान मेळ्ळो तो तांच्यांनी EC बीन सगळें मेळयलें आपलें. नाव द गव्हर्मेंटची प्रोसिजर उरता तांच्या वांगडा लीज सायन करपाची. म्हणजे सरकाराक तशी कंटिन्युअसली 5 वर्सां पुराय जातली 19 मार्चाक ह्या 19 मार्च हो तसो कोड ऑफ कंडक्टान येतलो. बट ताच्या खातीर पब्लीक ओरिएंटेड कार्यक्रम जावचे, लोकांक सगळ्यांक इनवॉल्व करून घेवचे. हाच्या निमित्तान आमी विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. आनी ह्या कार्यक्रम करता आसतना मॅक्झिमम आमी जशें म्हणटा अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर आमचें सरकार चलता. आनी तेच फुडें व्हरता आसतना 5 वर्सां कंप्लीट जाता हाच्या खातीर पयलो कार्यक्रम जो आसा हो विकसीत भारत विकसीत गोवा हेच्या अंतर्गत पंचायत चलो अभियान. आमचे सगळे मानाधीक मंत्री इन्क्लुडींग मी 12 जाण हे प्रत्येक पंचायतींतलो प्रवास करतले. प्रत्येक पंचायतींत 2-2, 3-3 वरां आसतले. थंयसले पंच सरपंच लोक हांचे सगळे ग्रिवेन्सीस आयकून घेतले, तांकां गायड करतले. अशा पद्दतीन प्रत्येकाचो शेड्यूल जो आसा हो रेडी केला. म्हणजे हांव पणजे, तालिगांव, विश्वजीत राणे मार्मागोवा, नुवें, शिरोडा, मडकय, माविन गुदिनो, कलंगूट, काणकोणा, पेडण्या, सांतांद्रे, रवी नायक, बिचोले, वाळपय, सुभाष शिरोडकर, सांताक्रूज, अल्डोणा, सावड्ड्या, रोहन खंवटे, कुडचड्या, दाबोली, प्रियोळ, वेळी, गोविंद गावडे, सांगे, सालिगांव, कुर्तोडी, कुंकोळी, मनसेरात, वास्को, मये, मारगांव, ढवळीकर, म्हापसा, साखळी, कुट्टाळी, निळकंठणकर, फातोडा, फोंडा, कुंभारजुवा, सुभाष फळदेसाय, पेडणे, मांद्रे, पर्वरी, थिवी, ओके, आनी अलेक्स सिक्वेरो, नावेली, बाणावली, केपें आनी शिवोले. अशा वेगवेगळ्या पंचायतींनी प्रत्येक मंत्री हे दिसाक एका मतदारसंघात एक दीस. दुसरे 8 मार्च हो महिला दिन आसा आनी हाच्याच अंतर्गत दुसरो कार्यक्रम जो आसा पयलीं महिला दिन सेलेब्रेशन प्रत्येक 40 मतदारसंघांनी सरकाराच्या वतीन महिला दिन सेलेब्रेट केलो वतलो. RDA डिपार्टमेंट आनी WCD वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट ह्या दोनूय डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेगवेगळ्या महिलांच्या खातीर वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स आसतली, वेगवेगळे वर्कशॉप्स आसतले आनी पुराय आदीसभराचो कार्यक्रम चलतलो. प्रत्येक कडेन आमचो आमदार आनी मंत्री त्या जाग्यार तांकां एड्रेस करतले. बिसायड दॅट्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे व्हर्च्युअली लायव्ह महिलांक मार्गदर्शन करपाचो कार्यक्रम जो आसा हो ह्या निमित्तान जातलो. ताज्या फुडलो कार्यक्रम आमी स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 जे स्वयंपूर्ण हो रिव्ह्यू कार्यक्रम घेवपाचो थारला. 2 मार्चाक पुराय रिव्ह्यू कार्यक्रम जातलो. सगळे स्वयंपूर्ण मित्र हे आपल्या पंचायतींनी आसतले आनी तो रिव्ह्यू करपा खातीर आमचे ऑल सिनियर स्केल ऑफिसर्स आनी IAS IPS हे सगळे जाण फाटले फावटी जसो आमी रिव्ह्यू घेतलेलो त्याच धर्तीचेर परत एकदां म्हणजे स्वयंपूर्ण कार्यक्रमाचो रिव्ह्यू घेवपा खातीर आमी 5 वर्सां पुराय जाता ह्या निमित्तान होय कार्यक्रमाचो रिव्ह्यू घेवपाचो थारायला. हाच्या अंतर्गत चवथो कार्यक्रम आमी 4 मार्चाक इट इज विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम आमी सगळ्या स्कुलांक डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंतर्गतूच केल्लो. त्या कार्यक्रमाची जवळपास 30,000 भुरग्यांची फ्री स्पेक्टेकल्स वांटपाची उरल्या. 30,000 भुरग्यांक चश्मा वांटपाचो कार्यक्रम जो आसा हो टोकन कार्यक्रम 1 ते 1,500 भुरग्यांक घेवन 4 तारखे दिसा सांखळेच्या रवींद्र भवनात सुरवात जातलो. मागीर सगळ्या इस्कॉलांनी जवळपास ह्या 30,000 भुरग्यांक फ्री स्पेक्टेकल्स दितले. वेदांता लिमिटेड खण कंपनीन 165 कोटी रुपयाची थकबाकी वसूल करपाची आसा. मात तरीकूय थकबाकी वसूल करच्या शिवाय खण संचालनालयान ह्या कंपनीक निर्यात करपाक परवानो दिलोच कसो असो प्रश्न काँग्रेसीन शुक्रारा खण संचालयाचेर धडक मोर्चा व्हेलो. वेदांता कंपनी सरकाराचो जावय काय कितें असोय प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें सरकाराक केला. खणी विशीं गोंय सरकाराच्या मंत्रिमंडळान घेतिल्लो निर्णय फाटीं घेवचो ना जाल्यार कोर्टान ह्या विशीं याचिका दाखल करतले अशी शिटकावणी लेगीत ह्या वेळार काँग्रेसीन सरकाराक दिल्या. 2012 जेन्ना हे BJPचे लोक जेन्ना गोंयभर आनी ढोल घेवन सगळ्या गोंयकारांक फटयले की 35,000 कोटी रुपयाचो स्कॅम काँग्रेस पक्षान केला असो एक तांणी परिवर्तन करया म्हणून सरकार हाडलें. ते 35,000 कोटी रुपया कोणे घाले आनी खंय गेले हे आज मेरेन गोंयकारांक खबर ना. मागीर ह्या सरकारान एक CA ऑडिट कमिटी स्थापन केली जातून 2 झिरो खाले आनी सांगले की 350 करोड रुपयाचे इल्लीगल मायनिंग जालां. अशे सगळे जे कोण लीज ओनर आशिल्ले तांचे नांवां ह्या सरकारान एसेंब्लीनूय टेबल केल्यात. आमकां RTI अंडरूय दिला. सो 35,000 वयल्यान ते आंकडो आयलो 350 करोड रुपया 351 crores टुवर्ड्स इल्लीगल मायनिंग. तातूंतले 80 करोड रुपया ह्या डिपार्टमेंटान वसूल केल्यात
उरिल्ले 171 करोड रुपया अजूनही वसूल केल्ले ना. 271 करोड रुपया वसूल केल्ले ना. तातूंतलो मेजर कंपोनंट म्हणटा तो एक हांचो ह्या डिपार्टमेंटाचो, ह्या गोंय सरकाराचो जावंय वेदांता लिमिटेड. आतां जावंय कित्याक म्हणटा तें मागीर मुखार सांगता. ताणें 165 करोड रुपया ह्या डिपार्टमेंटाक फारीक करून हांगा हो 165 करोड रुपया जो मनीस भरना, जो डिफॉल्टर आहा, ताका तुमी कशें एक्सपोर्ट करपाक परमिशन दिता? आमी आतां ताचे कडेन डिमांड केला की ही वेसलाचें लोडिंग पयलीं बंद करचें, हे 165 करोड रुपया रिकवर करचे, ताका सांगचे पयलीं भर. ताजो इंट्रस्ट 2012 ते 2024 12 वर्साचो इंट्रस्ट जवळपास आनी 160 करोड रुपया जातलो. सो हे 300-350 करोड कितें जाता ते ताणें पयलीं सरकाराच्या तिजोरीन भरचे आनी मागीर ताका जाय ती परमिशनां दिवची. बेरेस्तारा सांजे मांडवी पुलाचेर रेंट कार आणि मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात जाल्लो. मोटरसायकलीक कारीचो नेटान धपको लागिल्ल्यान मोटरसायकल चलोवपी जावेद सडेकार हो शेवटून मांडवी न्हंयत पडिल्लो. जावेदाचो सोद बेरेस्तारा सांजेच्यान सुरू आसा. उजो पालोवपी दळ सयत हेर यंत्रणा लेगीत ताका सोदतात. मात शुक्रारा सांजे उसरा मेरेन लेगीत ताचो सोद घेवप चालूच आशिल्लें. आता रेंट कार जे कडेसून 2 एक्सिडेंट जाल्ले आसा वो जायत आसा. थोडे SOP फॉलो करपाचे असतात, जे कोणा लायसन्स दिल्ले असतात तेणी. कोणूच ते कांय SOP एकदां फॉलो करना. हांवें तांकां शोकॉज नोटीस दिवपा लायला, जे कोण मेन ओनर आहा तांकां. जे कोण ओरिसाचो आसलो तेजे लायसन्स कॅन्सील करपा आमचे RTO तांकां ओरिसा RTO बरयतले तेजे लायसन्स कॅन्सील करपा. नेग्लिजन्सान तेजे कोण एकटो उदकान पडून तो मेला म्हूण. तेच बरोबर आमी दुसरें एक्शन रेंट कार SOP फॉलो करना तांकां नो ड्रंकन ड्रायव्हिंग, ड्रायव्ह स्लोली, उमके कडेन नॅरो रोड्स आहा, विलेज रोड्स आहा, तेणी सांगपा जाय. कोणूच हे रेंट कार दिता ते ओनर सांगना. काल सांजे मांडवी पुलाचेर एक 4 चाकी आनी दुचाकीच्या हांच्या मदीं अपघात जाल्लो आसा आनी हो अपघात जो जाला तो ओवरटेक करपाच्या नादान अपघात जाल्लो आसा. आनी ह्या अपघातान दुचाकी चालक जो आसलो जावेद सडेकर हो उसोन मांडवी न्हंयन पडलो आनी कालच्यान तेचें सर्च ऑपरेशन चालू आसा. तसोच कार चालक जो आसा तेचें नांव आसा अंकीत त्रिपाठी. ह्या अंकीत त्रिपाठीक काल डिटेन केल्लेले पोलिसांनी. आयज आमी तेचो फॉलोअप घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी आतां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार जे सर्च ऑपरेशन जे आसा जे काल सांजचे रातचे बंद जाल्ले ते आयज परत सुरू केल्ले आनी आयज अजून पर्यंत सांज पर्यंत आतां सर्च ऑपरेशन तेजें चालू आसा. अजून पर्यंत कांय ताचो पत्तो ना. ह्या सगळ्या मजगती आयज सकाळी जी एक बॉडी मेळ्ळी भितूनसून एक असो अफवा पसरलेली की तो जी बॉडी आसा ती जावेदची आसा, पूण ती तशी ना. ते क्लॅरिफिकेशन येयल्लेलें आसा की ती बॉडी दुसऱ्या कोणाची आसा. सो अजूनय सर्च ऑपरेशन हे चालू आसा आनी अजूनय तेची म्हायती मेळोंक ना, अजूनय ती बॉडी मेळोंक ना. हेच्या उपरांत आमकां आनी एक अशी म्हायती कळटा की अंकीत त्रिपाठी जो आसा ताका डिटेन केल्लो, ताका आयज अरेस्ट करता आनी फाल्यां ताका कोर्टा फुड्यान व्हरोन फुडली जी प्रोसेस आसा ती पोलीस करतलेत. त्याच भायर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिन्य हांचो एक ट्वीट आमकां मेळ्ळा, जर तेणें म्हटलां की गोंय सरकारान गोंयच्या पोलिसांनी ओरिसाच्या RTOक कळयल्लें आसा की अंकीत त्रिपाठी हो मूळचो जो ओरिसा रावता, जो ड्रायव्हर एक्युज्ड आसा त्याची एक ड्रायव्हिंग लायसन्स कॅन्सल करपाच्या खातीर ऑलरेडी नोटिफिकेशन ओरिसा RTOक धाडलेलें आसा असो ट्वीट माविन गुदिन्य हांणी केलेलो आसा. तर ह्या सगळ्या कालच्यान जो अपघात जाला त्याचो फॉलोअप स्टोरी आमी तुमच्या फुड्यान हाडली. अशीच फॉलोअप स्टोरी आमी फुड्यान तुमची घेवन येतले. जो पर्यंत ती बॉडी मेळना तो पर्यंत अपडेट दीत रावतले. तुम्ही पळयत रावा गोमंतक TV. म्हजे कलीग वर्षा वांगडा हांव विनायक सामंत, पणजे. काँग्रेस आणि आपाचे केंद्रीय फुडाऱ्याची वयल्या पावंड्याचेर 6 राज्याचे सीट शेअरिंगाचेर निमणी चर्चा सुरू आशिल्ली आणि ह्या चर्चेत गोयच्या आप पक्षाचो लेगीत आस्पाव आशिल्लो. देखून फुडल्या 2 दिसांत सीट शेअरिंगाचेर निर्णय जातलो अशें आपाचे फुडारी वाल्मिकी नायक हाणें सांगलें. आमी इंडिया आघाडीचे म्हत्वाचे घटक आसात, ताका लागून तांचे निर्णय आमकां मान्य करचेच पडटले अशें ताणें सांगलें. अलायन्स ऑलमोस्ट फायनल जाला बिटवीन समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी. आणि काल 1-2 दिसान तुम्ही ऐकला की आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस पार्टीचे डिस्कशन खूप फुडल्या लेवलाचेर पाविल्ले आसा. आणि हे सीट शेअरिंग अरेंजमेंट जे आसा 5-6 राज्य जे आमी उलयता डिस्कस करता तातूंत आतां ऑलमोस्ट सीट शेअरिंग एनाउन्स जावपाचें आसा. अजून पर्यंत भारतीय जनता पार्टी खूप खुश आशिल्ली. तांकां दिसलें की इंडिया अलायन्स तांणी जे वार केले
ताजो कितें तरी नेगेटीव इफेक्ट आनी कितें तरी तांकां नुकसान जालां म्हणून. पूण आतां जेन्ना हे सीट शेअरिंग अरेंजमेंट्स फायनलायज जावपाक लागल्या तेन्ना तांकां कळ्ळां कितें आतां त्रासान पडल्या म्हणून. तांकां कळ्ळां की हें खरेंच जर देशभर इंडिया अलायन्स पार्टी मदीं सीट शेअरिंग अरेंजमेंट जाले जाल्यार ते 30-35% जे सिटां जिखताले ते आतां 100% हरपाचे आसा, कित्याक उरिल्ले 65-70% वोट्स जे आसा ते इंडिया अलायन्साच्या पार्टीक मेळटले आनी BJPचो डिफीट जातलो. लास्ट 1-2 दिसान स्पेसिफिकली आम आदमी पक्ष आनी काँग्रेस पार्टीचे डिस्कशनाचे न्यूज आयिल्ली आसा आनी जेन्ना ही न्यूज आयली तेन्ना BJP खूबच हालिल्ली आसा, कित्याक जे राज्य आमी डिस्कस करता तातूंत दिल्ली आसा, हरियाणा आसा, आसाम, गुजरात, पंजाब, गोवा आनी ह्या सगळ्या राज्यांनी खुबशे सीट आसा आनी ह्या राज्यांनी जर आम आदमी पक्ष आनी काँग्रेसीन आपलो सीट शेअरिंग सारको अनाउन्स केलो जाल्यार BJP गेट्स हेविली डिफिटेड इन ऑल दीज सीट्स. सो फाटल्या 1-2 दिसांच्यान आमचे दिल्लीक जे टॉप लिडर आसा तांकां वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांच्यान BJP एक न्यूज आनी एक मेसेज पावोवपाक सुरू केल्या की तुमी ह्या अलायन्स करूं नाका, की तुमी काँग्रेस पक्षा बरोबर हो अलायन्स करूं नाका, सीट शेअरिंग करूं नाकात आनी जर तुमी अनाउन्स केलो जाल्यार आमी तुमच्या लिडर अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट करतले. फाटल्या कांय दिसांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी जाल्ल्या अपघातात खुबशा लोकांनी आपलो जीव वगडायलो जाल्यार चडशा अपघातात तरणाट्यांक मरण आयिल्ल्याचे पुलिशेंत नोंद जाला. देखून काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचो फार पेटयलो. डेली 3-4 एक्सिडेंट कोण मोत्ता. इट्स नॉट ओनली दिस ब्रिज. काल पासून पडयला, दॅट इज इन दाबोली somebody was crushed, somebody in Bamboli was hit, somebody in Ponda was hit. What is going on? Every day we can't keep shouting on the road. I think we will have to move forward. If the government is not serious, I will tell you this. I will myself go to the court and I will ask for relief that the government should awaken and do something with urgency, not sleep and just issue instructions, advisories, but action on the ground. मांडवी पुलार जाल्ल्या रेंट अ कार आनी दुचाकी मदीं एकल्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडोवचो पडलो. देखून रेंट अ कारीक स्पीड गव्हर्नर कित्याक बसयनात? सरकाराच्या संबंधित खाते आनी यंत्रणाचे कसले सेटिंग सुरू आसा काय कितें? फकत तालाव दिवच्या परस सरकारान वाडट्या अपघाताचेर नियंत्रण हाडिना जाल्यार सरकाराच्या विरोधात कोर्टान वचपाची शिटकावणी काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी दिली. पूण म्हजें कितें सांगपाचें एक्सिडेंट दॅट हांव सद्दां एसेंब्लीन पासून खूब जाणां हांव उलयलां सांगपाक दॅट दीस टुरिस्ट आर ड्रायवींग वेरी वेरी बॅड. आय थिंक दे हॅज टू बी ए कंट्रोल. सेकंड थिंग, रेंट अ कार आमी पळयलां फकत आतां रस्त्यार एक्सिडेंट करून ते शेतान चलयतात, बिचेर चलयतात, नागतिना दोऱ्यान पासून वयतात ते. सो हांव नेना केसो ड्रायवींग शिकल्यात ते. So I think there has to be very strict controls about the driving. For me, I believe, first thing is, I'm going to fault the government on this, and I have this strong statement to make. There are speed governors to be put for these rent-a-car vehicles. Why are they not putting the speed governors? What fixing is going on with the department or with the authorities? I want to know this. Why the speed governors? I want all these vehicles to be checked on the road today, and you make sure that each vehicle which does not have speed governor should be impounded, and until that speed governor is put, the vehicle should not be released. Simply fining is not enough. Secondly, we have to have a foolproof mechanism to make sure that the one to whom the vehicle is given should be driving responsibly. Do you tell them the rules? Do you tell them how Goa is not fully safe to drive recklessly? Because the way that they drive, there are आमगे पोन्ने रस्ते, सायड रस्ते आसात. There are many side roads. So when there are side roads, लोक भायर येतात थिंगा. So they don't know about these hidden dangers which they have to face. So if you don't know, like when we go to an outside place, we drive cautiously. Who is responsible? The owner of this rent-a-car. So I don't agree that they should be let off. They should be kept here and they should be arrested. Now this man who has created, first thing is he was overtaking. There's no overtaking allowed on this bridge. Apparently at the impact tek udopak bayar, that means for this boy to fall out of his bike into the river,
the impact has to be big. It is not a small impact. It's not a slow impact. That means this man was rent-a-car was driving very fast. Therefore, I feel it's a case for 304 Part 2 guaranteed. It can't be 304A because now the body has not been recovered till now. So I assume, I hope against hope, I hope he has survived, but it looks like it's very bleak chance. But if he has caused death, this driver must be booked under 304 Part 2. गोंयांत दिसान दीस अपघातात वाड जायत आसा. अपघात उणे जावचे म्हणून येरादारी खातें काम करता. केंद्र सरकारा कडल्यान 150 कोटी रुपया निधी आयला. हो निधी 12 ब्लॅक स्पॉट सारखे करपाक काम करतले अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हाणें दिला. रेंट अ कॅब वेवसायीक नेम पाळनात ह्यान फुडें अशे करप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. सर कितें सांगता, एक्सिडंट वाडल्या पळय आतां गोंयांत, सो कशें पळयता तुमी ह्या घडणुकां कडेन? पयरूच आमची रोड सेफ्टी कावन्सील मिटींग जाली. एक असेसमेंट असो गेलो की ब्लॅक स्पॉट्स आहा, एक्सिडंट प्रोन स्पॉट्स आहा, थिंगा चड एक्सिडंट जाता. तुमकां खबर आसतली हाल्ली जेन्ना बाब नितीन गडकरी जी आयिल्ले तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्या आनी हांवें दोगांयनी डिमांड केल्ले स्टेटी कडेन पयशे ना, आमकां पयशे दियात, ताबडतोब आमी ब्लॅक स्पॉट्स आहा ते सुदारणा हाडपाक काम करपाक PWD तर्फे आमी करता म्हणून. 12 असले स्पॉट्स ब्लॅक स्पॉट आहा ते काम सुरू जावपाचे आसा PWD तर्फे. कित्याक पयशे अरावंड 150 crore सेंटरासून येयल्ले आसा इन द फर्स्ट ट्रांच, आनी तेणी सांगलां तें काम जालें म्हणटच दुसरेय पयशे दितले. आतां हिंगा थोडे लँड इश्यू आसा म्हणून थोडे कडेन तें डिले जाता, पूण 12 कडेन आमी काम स्टार्ट करपाक केलां. आतां रेंट अ कार जे कडेसून हे 2 एक्सिडंट जाल्ले आसा वो जायत आसा, थोडे SOP फॉलो करपाचे आसतात जे कोणा लायसन्स दिल्ले आसतात तेणी. कोणूच ते कांय SOP एक एकदां फॉलो करना. हांवें तांकां शोकॉज नोटीस दिवपा लायला जे कोण मेन ओनर आहा तांकां. जे कोण ओरिसाचो आसलो तेजे लायसन्स कॅन्सील करपा आमचे RTO तांकां ओरिसा RTO बरयतले तेजे लायसन्स कॅन्सील करपा. नेग्लिजन्सान तेजे कोण एकटो उदकान पडून तो मेला म्हूण. तेच बरोबर आमी दुसरें एक्शन रेंट अ कार SOP फॉलो करना तांकां नो ड्रंकन ड्रायवींग, ड्रायव स्लोली, उमके कडेन नॅरो रोड्स आहा, विलेज रोड्स आहा, तेणी सांगपा जाय. कोणूच हे रेंट अ कार दिता ते ओनर सांगना. पार्किंग मेन विशय आसता, खंय मेळटा थिंगा पार्किंग चोक करता. मुद्दम तुमकां सांगपा जाय गेले ते 3 वर्सां आमी एकूय फ्रेश लायसन्स रेंट अ कार हेच कारणां लागून करूं ना, बिकॉज दे आर टोटली नेग्लिजंट. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो TV गोमंतक TV.
15 वर्सां सावन चड रोजदारीचेर आशिल्ल्या 40 ESI कामगारांची कॉन्ट्रॅक्टी तत्वाचेर नियुक्ती करतले. दिवचल तालुक्यांत लिलाव जाल्ल्या खण ब्लॉकां खातीर वेदांता वांगडा सरकार खण उदरगत आनी उत्पादन करार करतलो. तशेंच विकसीत भारत अंतर्गत मंत्र्यांचे 27 फेब्रुवारी सावन पंचायत चलो अभियान 12 मंत्री वतले वेगवेगळ्या तालुक्याच्या दौऱ्यार अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली. शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुखेलमंत्र्यान हो निर्णय घेतलो. तशेंच आनीक कांय म्हत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळांत जाले. सांजुजे ते आरियलांतल्या बेना भाट वाठारांत 18 आनी 19 तारखेच्या घडणुकांची पुराय चवकशी करून गांवांतल्या लोकां आड घातिल्ले गुन्यांव फाटीं घेवचे अशी मागणी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान केल्या. ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो म्हणून आमदार क्रूज सिल्वान शुक्रारा मुखेलमंत्र्याक निवेदन भेटयलें.